फाटले कांय दीस जाले मनोज परब आणि विरेश बोरकार हांच्या मदीं फूट पडिल्ल्याची चर्चा सुरू आसा। मंगळारा आरजीपीचो अध्यक्ष मनोज परबान आपल्या सोशल मिडिया हँडलाचेर कांय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचेर तशेंच कार्यकर्त्यांचेर फाटोफाट एकेकल्याक टार्गेट करून पोस्ट सोडले। तातूंत आपल्या आवयक तुमी रडयल्या, तुमकां कितें तें दाखयता अशी उतरां तांणी वापरली। मनोज परब आणि विरेश बोरकार हांच्या बरोबर वावुरपी तांचे कांय खास फुडाऱ्यांक लेगीत ह्या फावट मनोज परबान टार्गेट केले। तातूंत आरजीपीचो उत्तर गोंयचो सचिव लिसिओ रोंकन, तशेंच युवा गटाचो प्रदेशाध्यक्ष एशलन रॉड्रिगीज, दक्षिण गोंयचो अध्यक्ष डॅग्नी फर्नांडीस आशिल्ले। मनोजान फेसबुकार वापरिल्ली भाशा आतां परतून चर्चेक येवपाक लागल्या। तुमकां मनोज कितें तें दाखयता, पार्टी सायडीक दवरुया अशें पोस्ट घालपाक तो विसरूंक ना। त्याच बरोबर सेंट लॉरेन्साची आरजीपीची झेडपी वांगडी तृप्ती बकालाचेरूय मनोज चाळवलो। तूं पार्टीच्या चिन्हाचेर वेचून आयला हें विसरूं नाका। प्री मॉन्सून नितळसाण खूब गरजेचें आसता अशे तरेचे वेगवेगळे पोस्ट आयज मनोज परबान फेसबुकार पोस्ट केले। हो सगळो प्रकार पळयलो जाल्यार मनोजाक आपल्याच आंगावेले कपडे आतां जड लागपाक लागल्यात अशी आतां चिन्हां दिश्टी पडटात। खंयचोय पक्ष घटमूट करतलो जाल्यार पक्षान आसा तांकां बरोबर घेवन नवे कार्यकर्ते जोडपाक जाय, पूण हें आयज मनोज परबाचें कृत्य पळयल्यार साफ सफाईच्या नांवान पक्ष फुटपाच्या वाटेन चल्ला काय कितें अशें आतां लोक उलोवपाक लागल्यात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।